सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता एग्नेस फेर्नांडीस. आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वाचून आविनो फेर्नांडीस बरे भलायकी पासत ही भेट भेटयता. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया लॉरेन्स लोबो. आपल्या जल्माच्या दिसाक ताचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच मागुया रॉयस्टन आनी फ्लँड्रिया म्हजो नेव्यू आयज लग्नाचो साक्रामेंत जोडटा. देवान तांचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत आनी संवसाराचे शांती पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देवाच्या राज्याचे भागेली जावंक आमकां आपयल्यात, विचून काडल्यात. आनी जरी तर आमकां आपयलेल्यांक आनी विचून काडलेल्यांक वेळ ना वो आमी मानून घेना जाल्यार देव हेंच बरेपण दुसऱ्यांक दिता. जायते पावटी आमी आमचे लागीं आसुनूय आमी क्रिस्ती भावार्थी जावनूय आमच्या ह्या भावार्थाची समजणी व ह्या आमच्या भावार्थाचे गूट आनी भावार्थाची गिरेस्तकाय आसा ती समजूंक फाटीं उरल्या, निबोर मनाची जाल्या. असल्या चुकीचें हे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं भोगसणें मागुया. आनी खालती काट जावन म्हणुया सुरपदवीदार तुमकां भाव म्हणून म्हजो ज्ञान चालून सांगता, मनाचे तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें बरें सोडून हांवें जायतीं आत्मा केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांबार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, पासकांच्या दोबाज्यान तूं संवसाराक दोयाळायेन सर्गीची पेकोवणी दिताय. तुजे पवित्र सभेक कोनवाळाय दाखय. अशें आमच्यो संवसारी भक्ती कोरण्यो सासणाच्या जिविताक उपकारूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. दुसऱ्या सोनवारा आंतुकेच्या ओगले उणें आख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जालें. इतली उरपोंच पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन बोल्लो आनी निंदा करून पावलू सांगतालो तांचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां पोरगोट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमचीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशाचे वाटेन चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायलां. प्रितुमीच्या शिमापुर्यान तुवें तारण पावोवचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान दिलो आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदीं फुडें नेमलोलीं आसलीं तितल्यांनी बावाट दवरलो. हे पोरी देवाचें उतर सगळ्या गांवांनी शिंपडटालें, पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी उंच कुळाच्या
बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबळ केली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायली. देखून त्या जुदेवांचेर आड आपल्या पांयांचो धूळ फांपडून आयकोनियेक गेले, पूण शीस कुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान बोल्लोले. सर्वेस्पराचें उतर. जबाब. शेकांचेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. जबाब. शेकांचेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उंचव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकांचेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाच्या कुळांथाय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकांचेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकांचेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आखी पृथ्वी गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां गोडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकांचेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सो मी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीत जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुआवां प्रमाणे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाचीय ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाड केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाता आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय? जिवतरां, हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजेच वस्तुंगी उलयना, पूण म्हजे सवें आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलो आनी अशी पुता सवें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलों.
सोमयाचें शुभ वर्तमान भावार्थ परगटप, भावार्थ जियोवप आनी भावार्थ मानून घेवप उरफाटें केलां. पयलीं भावार्थ मानून घेवप येता, मागीर भावार्थ जियोवप येता, मागीर परगटप येता. आयच्या वाचपान आमी ही परगटणी पळयता. पयल्या वाचपान अंतियोक शारान, जंय पयले पावटी जेजूच्या पाटलावदारांक क्रिस्तांव म्हण नांव पडलेलें, थंयच जायतो लोक येतालो आनी जें कितें हे शीस आपोस्ल शिकयताले तें आयकूंक सोदतालो. पावलू आतां पावलेलो आसा अंतियोकेन आनी बार्नाबास ताचे बराबर, आनी ते जे कितें उलयतात ते जायते आयकूंक येतात. भोव करून जुदेव आसात तेय येतात, ग्रीक आसात ते येतात. तशेंच अंतियोक शारान आनीक जायते लोक विदेशी तेय बीन आसात. तर जें कितें ते उलयताले तें आयकूंक जायतो लोक उरपोंज, व्हडली उरपोंज घडली. आनीक जशें जशें हो लोक येता तितलें हे जुदेव जे आसात ते तांचेर नाटकायेन दोळे फोडटाले आनी पावलूचेर आनीक बार्नाबासाचेर आड उलयताले, निंदा करताले तांची. आनी जाता ते भाशेन तांचो वावर वा तांची शिकवण दुसऱ्यांक पावना जावपाक ते प्रयत्न करताले. कित्याक जशें पावलू तांकां सांगता हें उतर पयलीं तुमकां परगटूंक जाय आसलें आनी देखून तें तुमकां परगटलां. खुद जेजू तुमचे बराबर येयला, ताचे शीस ताचे आपोस्ल तुमचे सवे आसात. आतां आमी म्हणल्यार पावलू पयलो जेजूचो शीस न्हू, पिडापीड दिवपी, आनी तो आतां बदलला आनी तो जेजूची परगटणी करता आनी ताचे बराबर बार्नाबास आसा. भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान जेन्ना हो वावर चलता तेन्नाय तुमी मानून घेनात. जुदेव जे आसात ते ह्यो सगल्यो निंदा आडकोडी करतात. देखून हें कारण देव हीच शिकवण काडटा आनी जे कोण विदेशी आसा तांकां दिता, जे कोण मानून घेतले तांचे सवें पावयता. आनी खरेपणी हे विदेशी जे आयकताले हें सगलें ते आयकून खुशाल जाता की देवान हें देणें आमकां दिलां आनी खुशालकायेन ही खबर मानून घेतात. खबर जेजूची, जेजू सोडवणदार आनी ताणें कोश्ट मरण सोंसून आमचे पासत जीव दिला. भाव भयणीनो, जेजू जरी तर आमचे पासत आयला जाल्यार जेजूचो वावर आमी करूंकूच जाय. जेजू आमचो सोडवणदार म्हूण आमी जरी तर मानून घेतला जाल्यार आमी तो दुसऱ्यांक दिवपाकूच जाय. आनी आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या करण्या वरवीं आनी आमचे क्रिस्ती वागणुके वरवीं जरूय तर कोणूय भायलो विदेशी मानून घेता हो धर्म जाल्यार तांकां माई मोगाचो येवकार ह्या भावार्थान. आनी आयच्या काळार आतां जशें आतां म्हणटा तेन्ना जायते जाण हे भाशेन विदेशी मानून घेतात, भावार्थ मानून घेवन येतात पवित्र सभेन. जे दुसऱ्या धर्मान भितर आसात आनीक सोत सोदतात, तांकां सोत मेळो ना आजून पासून. असल्यांनी जायत्या जाणांनी आयच्या ह्या संदर्भान जायत्यांनी क्रिस्ती भावार्थ मानून घेतला. कातोलीक पवित्र सभेन जायतीं जाणां भितर सरतात. म्हणटच जें कितें आदीं जातालें तें आतांय जातलें. जेलसी, नाटकाय, निंदा करप, बंद करप. आनी आमी पद्दत पळयल्या कशे भाशेन हे जुदेव पावलूचो आनी बार्नाबासाचो वावर बंद करूंक सोदता. जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी उंच कुडयेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबळ केली. भयणीनो, हें आमकां आयजूय दिश्टी पडटा. कशे भाशेन उचांबळाय करपाचे प्रयत्न चल्लेले आसात. कशे भाशेन आयज रोखडें कितेंय म्हणलें, कितेंय सांगलें जाल्यार रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट जातात आनी त्या उपरांत मागीर कोणाक मुखार दुखडपाचें हें हांवें सांगपाक नाका. हें चालू आसा, हें चालू आसतलें, तें बंद जावचें ना. आमी कितें करपाचें? एके वाटेन पावलून आनी बार्नाबासान केलां तशें. ही पिडापीड सुरू जाता तेन्ना काळजीदार जावप गरजेचें. आमी जर तर भिवकुरी जालीं जाल्यार पयले सुवातेर देवाचें राज आमी परगटूंक पावचें ना, तें पावचें ना.
पण त्याहून दुसरें म्हणल्यार आमकांच हो भावार्थ आनी ह्या भावार्थाची देणी आसा ती मेळची ना. देखून काळजीदार जावप भोव गरजेचें. भियेनासतना मुखार सरप भोव गरजेचें. आनी जरी तर कोणूय मानून घेना जाल्यार जेजून जशें आपल्याशी सांगलें, कोणूय जरी तर मानून घेना, खंयचोय एक नंगोर, खंयचोय एक गांव तुमकां जरी तर येवकार दिना, पिडापीड दिता, जाल्यार त्या गांवांतले भायर सरता आसतना तुमच्या पांयांची धुल्ल पासून फाफडून उडयात. तांकां एक शिटकावणी मेळची पासत. आनी तेंच पावलू बार्नाबास करतात. आपल्या पांयांचो धुल्लो फाफडून ते दुसऱ्या शारान गेले, इकोनियेक गेले. भाव भयणीनो, हें सगळें जरी तर करपाक आमकां हें काळजीदारपण मेळटलें आनी आमी खरेंच काळजीदार जातले जाल्यार हो अणभव गरजेचो. फिलिपान म्हणलें, सायबा आमकां बाप दाखय. आमकां बापाचो हो अणभव मेळपाक गरजेचो. हो एनकावंटर वीथ गॉड, एनकावंटर वीथ जिजस. कित्याक जेजूनच तांकां सांगलें, तुमी जर तर म्हाका पळयला जाल्यार तुमी बापाक पळयलो. हांव जीं उलयतां तीं उतरां म्हजी न्हय, हांव आनी बाप एकूच. समजूंक मातशें अवघड, पूण भाव भयणीनो, हो एक गूट जो आमी समजूंक तितली पावना जाल्यार पासून मानून घेवंक आनी देवा सवें आमकां भितर सरूंक, देवाच्या संबंदान रावंक. खुद देव आपूण मनीस जाला आनी आमचे भाशेन हो संबंद समजूंक आमकां फावो केला. दर आमी जण एकल्यान ही उतरां मानून घेवंक, आमचो संबंद देवा लागीं घट करूंक. आमच्या जिवितांत जायतीं कर्तृत्वां असलीं देवान केल्लीं आसात. आमच्या जिवितांत जरी तर आजून पासून जालां तें आमकां दिसती पडना, जाल्यार आमचीं भाव भयणां आसात तांच्या जिवितांत आमकां जायतीं वचऱ्यां दिसती पडटात दिसाच्या दिसाक. ती आमी पळोवंक. आमचे भोंवतणी, आमच्या वातावरणान आमकां जायतीं असलीं बरेपणां दिसती पडटात. ती पळोवन आमी देवाचेर खोल विस्वास धरूंक आनी होच आमचो अणभव दुसऱ्यांक दिवंक. कितले जाण तुज्या भावार्थान येतले तें मेजपाची गरज ना. ज्या कोणाक हाडपाक जाय ते देव हाडटलो, पूण तुजो भावार्थ जियोवपाचें आनी तुजो भावार्थ परगटपाचें काम तुजें. तरीच कृपा आमकां मागुया. आमी जण एकल्यान आमचो भावार्थ जियोवंक आनी तो आमच्या जिविता क्रिस्ती जिविताचे वागणुके वरवीं परगटूंक कृपा मागुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C2, पेज नंबर 28. C2. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर आनी भेटयता ते आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमीच तुका सदां वपलोलें दान जावंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वर्त्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सोपुर्नायेक पावलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट. संवसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सा आनी भरोवशेपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची कागूट कर. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तार लेप जे पयसुबेचो उगडास कर. अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपनेरे आमचे गवळी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळे संस्कारीन घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाचे बरवाशान अंतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. म्हजे काकुती अंतरल्या समेस्तांक मुखामळाचो प्रकाश पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हण मागता. अशें भाग्योन आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, भाग्योन झुजय जपोती, भाग्योन दोत्ता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे बसांतां भक्तां बरोबर सासना जिवितां आमकां वांटो दी आनी थंय सांगाता. तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सरपदवीदार बापा, सर्व मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनांत. देवाचें दायज, देवाचें दान आमकां फावो जालां. देखून खुशाल जावया आनी आमकां मेळिल्लें दान आमी दिसाच्या दिसाक जिवंक आनी तेंच आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां कृपा मागुया.
बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता कशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान नोतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. D48 पेज नंबर 76. D48. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
T25. क्रिस्ताचे आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रगता म्हाका दादोस कर, नाणूय म्हाका उदकान करोडाच्या, पवित्र गोश्टानो म्हाका गोड कर, तूं बऱ्या जेजू शितान म्हाका तुज्या कायांनी तूं म्हाका लिपूय, वेगळो हांव सोडून कधीच दिवना, वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सुशियो तूं म्हाका फळाय, भक्तां सांगती तुका वाटाच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या पुतान आपणाच्या उगडासाक करूंक फरमायलोली ह्या पवित्र गुटाची देणी आमी शेवल्यान ती आमचो प्रितीमोग वाडोव म्हूण आमी खालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया T56 पेज नंबर 227 T56.